आयज आमी हांगा सगळे जमले आसा तार इश्यू आसा हांगा आमचे मदें आसा आमचे लडके आमदार बाब जोशुआ म्हापसाचे आमदार तशेंच आमचे चेअरपर्सन भाई शुभांगी सगळे आमचे कावन्सिलर आमचे मदर तारक आसा मागीर विकास मागीर प्रकाश बी सगळे कावन्सिलर आयिल्ले आसा आमचे सरपंच बसवड सरपंच बाब रणजीत आमचे सगळे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मागीर आमचे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मन बाब आनी WRD डिपार्टमेंट हायवे डिपार्टमेंट येवंक अजून येवपाक आसा आनी हांगा मेन आमी सगळे आमचे मिडिया मार्फत आयज हांव तुमी मातशें मॅसेज हाची पावपाक जाय की हांगा सगळे आमचे म्हापशेकर हाका पासियेंसान रावल्ले आसा आतां उदक सगळें आतां फ्रॉम तारीकोडे आमी विसर्जन करतात आमचे तार पयलीं वर्साचे वर्सा आमी ल्हानपणीसून ते पळयले आसा आमचे पयलीं पूण आतां तें डिसिल्ट करपाची गरज आसा ते सगळे माती येवन सगळे डिसिल्ट माती पोत येवन सगळे ब्लॉक जाल्ले आसा म्हाका याद फाटल्या 2 वर्सां पयलीं आमी काम घेतलेलें तें तेजे उपरांत मागीर कोण एक्टिविटीज बंद केले पण तोरासतना आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट केले आसा बट दॅट इज नॉट इनफ मेन म्हणजे वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स टोटल डिसिल्टिंग मॅम झाडां कातरपाची सारी ट्रिमींग करपाचें एकदम गरज आसा कित्याक खूब झाडां वी हॅव टू टेक फॉरेस्ट परमिशन दॅट इज द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट ते करून फॉर ट्रिमींग करून आनी आतां आमी सद्या जाग्यार न्हू ते हे पयलीं आमचें हें काम चलतालें पिल्लारीचें काम चलतालें आमकां पायप दिसता पडटा पळय ती आनी हांगा विजाचें काम ह्या वटेन हांगा कितें केलां हांगा तो पयशे जालो सगळे तांच्यांनी माती फातर करून ऑलरेडी तें वयर जाल्लें आसा सो इट्स व्हेरी म्हत्वाचें आसा तें हें आमी एटलिस्ट 1.5 मिनटां आमी तें क्लियर करपाक जाय एंड दीस इज द जॉब ऑफ द हायवे डिपार्टमेंट आमचे MBR कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा सो दीस आमी आतां सांगतालो आमचे आमदार बाग सगळे आमचे कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन की आयज आमचे ऑलरेडी हांगा तांचे रेप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले आसा बट हें पयलें मिटींग आमचें आफ्टर लॉंग टायम महामारी आहा पूण लोकांक मातशें फुडें पडप त्रास जाताले पूण हें काम जावपाचें एकदम गरज आसा सो वील टेक अप द थिंग विथ द इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशें आमचे WRD मिनिस्टर दीपक बाब PC काडपाची गरज आसा इन ऑल द रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट आनी जाता बेगीच्या बेगीन आमी हें काम करपाक जाय नाल्यार फुडें भरपूर त्रास जाता ते फूल लायन हेज टू बी क्लियर्ड सो पावलें ना सप्टेंबर जालें न्हू आतां पावसाचे दीस आसा न्हू इन दीस रेन पावसाचें काम करपाक मातशें त्रास जाता न्हू पूण एटलीस्ट वील टेक द इनिशिएटीव एंड आफ्टर द रेन वील गेट इट डन पूण इतलें सोंपें काम न्हू तें दीस वर्क इज हें दीस कंप्लिटली फ्रॉम द सोर्स आमी तारीकोड आतां सगळे जमलेले ओके आमी ती पावयतात आमी लास्ट पासून आमी पावूंक ना आमचे देव गणपती विसर्जन आमी ती करूंक ना आमचे बाब रणजितान हांगा एक प्लॅटफॉर्म करून हांगा आमचे बास्तोरा रोडार मोयरा रोडार करून आमी ते ल्हानशें प्लॅटफॉर्म करून टेम्पररी आमी मागीर आमचे विसर्जन केल्लें आसा आजच्या ह्या इन्स्पेक्शनाक तशेंच चेअरपर्सन आमी बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे थोडे जाण हे आसा एक्टिविस्ट जे आसा ते तार रिवरा फाटल्यान आमकां भरपूर सपोर्ट करता तो विशय जो आसा तो आयजचो आनी कालचो विशय कांय हे बरे म्हाका दिसता 5-6 वर्सां हो विशय चालू आसा ते आमच्या वांगडा आसा तुमी सगळे जाण प्रेस मिडिया हे इन्स्पेक्शन सक्सेसफूल जालां म्हणून हांवें सांगूंक शकता कारण आमकां हांगा येवन सिच्युएशन कितें आसा तें आमकां आयज पळोवपाक एक चान्स गावलो ग्लेनान सांगलां तशें आमकां एक लॉंग टर्म सोल्युशन जशें आमी टेम्पररी आयज आनी 2 दिसां खातीर प्लॅन तशें काडया नाका लेट अस गो डीप इन टू द सोर्स ऑफ द इशू हांगा कित्याक वॉटर फ्लो जायना ती घाण सगळे खंयच्यान येता वी वील हॅव टू वर्क बॅकवर्ड्स रिवर्सान काम करचें पडटलें टू एन्श्योर दॅट वी कॅन गो टू ईच एंड एवरी सोर्स टू एन्श्योर दॅट जो फ्लो येता ताका कितें फुडलो उपाय कितें आमी काडूंक शकतात सो वीथ टेकिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमी आमचे जे एक्टिविस्ट आसता यूथ ऑफ म्हापसा आसा दुसरो तो राष्ट्रीय समाज पक्ष ते सुद्दां फाटल्या आठवड्यान म्युनिसिपालिटीचे मिटिंगेक येवन आमकां बरेचशे सजेशन दिले आयडियाज दिले सो वी आर टेकिंग अ होलिस्टीक अप्रोच वीथ everybody on board सगळे म्हापशेकार जे आसा everybody has an opportunity to come and suggest their ideas but ultimately execution जातले through the respected departments तार इश्यू डे बाय डे गाजात आसा आता चवथ आमची लागीं येतात त्या निमतान जे पयलीं आमचो इश्यू आसलो पायप ब्रीज
पायप ब्रिज म्हणजे ती आता पायपाक काढलेली असा, पण पायपाक काढून जी पायपाच्या थंयसर ती कॉन्क्रीटची डॅब्रेज आसली ती तेंच्यांनी काडूंक ना, म्हणून थंय ती आटकळा. आनी हो नॅशनल हायवेचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो माती हेवटेन तेवटेन डंप करता. ती डंप केल्ली माती बाकीच्या फ्लोक ऑब्स्ट्रक्शन हाडटात, ते तेणी काडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हांगा आतां ह्या पुलाचेरूय रोखडेच तो फुडले ते बँक हाडून घालतलो, पण तेच्या पयलीं ही सकयली डॅब्रेज आहा ती तेणी काडली आता जाल्यार बरें. आनी आतां काडपाक बरें आसा. हो जालो तो इश्यू. दुसरो इश्यू आहा आमचो, हांव पळयता जी सबंद म्हापशाची घाण परत परत हांव सांगीत आहा, जी डायरेक्ट टॉयलेट ते गटारांनी सोडलेले आहा, जे दोंगराळ भागाची गार्बेज, ही सगळी गार्बेज जी ह्या न्हंयेन येता आनी त्या न्हंयेन येयल्या कारणान ती पॉल्युटेड जाता. आता मदींच एक थंयसर एक स्लुईस गेट घातलेली आहा, पण गार्बेज वचोन वचोन न्हंय सध्या उथळ जाल्ली आहा. तारचे अस्तित्व नश्ट जायत आसा. मड्डावले सायडीकसून म्हाका दिसता जवळ जवळ अर्दो किलोमिटराचेर न्हंय ना. ती न्हंय ह्या नॅशनल हायवेन गेल्ली आहा. अशें जाल्या कारणान जो मेन नाला आहा, मेन नालाचे उदीक लोकांच्या शेतांनी वयता आनी थंय डॅब्रेज जाल्ली आहा. हे अशें जाल्ल्या कारणान ते हानिकारक. आनी ही जी झाडां जे आतां नवीन आनी अमेरिकन कितें ते प्लांटेशन ते जायत आहा ते हानिकारक. तेका लागूनय WRD ते मेजर हे घेता तेचेर एक टेंडरूय काडपाचें आहा. आनी आयज बरें दिसता जे सगळे आयज ह्या इन्स्पेक्शनाक नॅशनल हायवे मेन जावो आसलो तो येवंक ना. बाकीचे WRD, कॅप्टन ऑफ पोर्ट, आमचे कॉन्सिलर, चेअरपर्सन, MLA, आमचे हे एका ग्लेन तिकलो बाबा ते सगळे येयल्ले आहा. आनी आयज अशें दिसता हे चवथी पयली कितें तरी हांगा काम जातलें. आयज तुमी पळयता 8 दिसा पयलीं हांवें म्युन्सिपालिटीन हांवें मिटींग दवरलेली. सगळ्या डिपार्टमेंटांक हांवें आपयल्ले, WRD आसूं, कॅप्टन पॉल आसूं, हायवे आसूं किंवा आमचे इंजिनियर, म्युन्सिपालिटी इंजिनियर आसूं, सगळे डिपार्टमेंटांक आपयल्ले. तशेंच आयज हे सगळे डिपार्टमेंट येयल्या आनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी येयला, हेल्थ येयल्या आनी तलाटी येयल्या. ह्या सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा पावल्ले आसा. पूण मेन म्हणजे आमकां हायवे जे आसा, जे हायवेचेर काम चल्लां ते डिपार्टमेंटाला एकटे मनीस हांगा पावलो ना. तांकां हांवें अशें सांगलेलें की आज येवपाची सक्त गरज आसा, कारण तेंचेच हे चड काम आसलें आनी आयज येवंक जाय आसलेलें. पूण तरी आसतना बाब तिकलो एडोणचे आमदार आनी आमचे म्हापशेचे आमदार जेसवा आनी म्हाजे कावन्सिलर आनी सगळे एक्टिविटीज करतात. म्हणजे जे आमच्या समोर हाडून दिल्ले आसा ते राव आनी तेंची टीम आनी तुमी सगळे पत्रकार हांगा येवन प्रत्यक्ष कितें आसा ते पळयल्लें आसा. आतां आमी फुडें सरल्या तशें तुमी बी ह्या कामाचेर जोर दिवपाक जाय. हरशीं आतां आमी पळयता की हे पूल जेन्ना आमी बांदला तेन्ना 30 मीटर खोलान तेंच्यांनी पूल खांबे बांदलेले आसा, जाल्यार हे काडपा खातीर कांय न्ही. तेंच्यांनी आतां काडपाक जाय, जेणे करून हे फुडें आनी त्रास जावंक जायना. प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर म्हापसा विभागातर्फे, गौरेश वेणी आमचो, नारायण सराभाई आमचो. आमी तार रिव्हराक लागून 2018च्यान फॉलोअप करता. 2018च्यान वो तार रिव्हर कितें फॉलोअप करता आमी आतां, उदक कशें येवपाचें, उदक खंयच्यान वयपाचें, कितें मोडला, कितें तुटला, हें आमी पळयतातूच. बरोबर आसा, उदक येवकूच जाय. पूण मेन मुद्दो कितें आसा, तार नदी प्रदूशण जी एनवायरमेंट पिड्ड्यार जाता कशें, फ्लोक लागून, झाडां वाडल्या म्हणून ना. तार रिव्हर प्रदूशण जाता आमची ती फक्त कित्याक लागून की जे उदक येता गटराचे सगळे म्हापशेचे डोंगरा वयले खंयचे उदक घाण येता पळय सिवेजीचे, हेका लागून आमची तार रिव्हर घाण जाता. आनी मेन मुद्दो आमचो ती रिव्हर जी आसा पळय, ते गटर जे आहा पळय ते आमी सांगलेले तुमी डायवर्ट करा आनी एक तर आखय प्लांट आहा थंय करा, नाजाल्यार मामलेदाराच्या फाटल्यान व्हडलो जागो आसा, खूब व्हडलो जागो आसा, थंय कोणी स्क्रॅपवाल्यांनी कॅप्चर केला आनी लोक कॅप्चर करच्या पेक्षा भायले येवन तुमी हांगा कॅप्चर करा आनी हांगासर कितें तरी प्रोजेक्ट करून तुमी सिवेजीचो आमकां करून दिवपाचे हांगासर म्हणून मागता हांव.